जी घटना टिचरीन केली ही सामकी घातक अशे पद्दती वृत्ती मनशाक आनी आमच्या ल्हान भुरग्यांक तरुण हे ल्हान भुरग्यांनी ती पद्दतीचो उपयोग ना. जेन्ना ही 2 तारखेक जाली मान लागून सुद्दां बापायक तेंच्यांनी मिसगायड केलो. कांय ना, मातसो मारला म्हणून. पयलीं 10 साडे 10 फोन केलो, मातसो मारला. देडाक फोन केलो, मातसो मारला. पूण बापूय रिक्षा आसलो, रिक्षा घेवन भाड्याक गेलो. पूण तेंच्यांनी मेडिकेशन बीन कांयच करूंक ना. पण जेन्ना तो सांजचो संक तर बापूय घरा येत जाल्यार तो रडोंक लागलो. आपणाक म्हाका टिचरीन सांगला कांय ना असो तसो म्हणून. आतां इतक्या हेंच्यांनी मारून, हे टिचरीन मारून हेका अशे तरेचे वागणूक दवरली, खंय तरी किडनॅप टायप तसली हें न्हू. तरी आसून दुसरे दिसा त्या हॉस्पिटलान गेलो उपरांत दुसरे दिसा नॉन हॉस्पिटलान वचोन ट्रिटमेंट घेवन देडाक पुलिशेन येयलें तें एनसी दिवपाक, एनसी न्हू कंप्लेंट दिवपाक. पुलिशेन परत तेजेर हें घे मेडिकल रिपोर्ट घेवपाक धाडलो. एक देडाक मेडिकल रिपोर्ट ते घेवन येयले. तेका जवळ जवळ देडाक तो येयल्या उपरांत तेका 7 साडे 7 पासून ते भुरग्याक आनी बापायक थंय दवरलो. रातचे 7:30 पंचनामा केला रातचो. आतां हें सगळें करून दीसभर तुमी ते आवय बापाय हांगा दवरलो आनी रातचो काळखात पंचनामा कसो. तेज्या उपरांत ट्रिटमेंट बीन घेवन ही सादी सेक्शनां पळयात कसली लायला ती. इतको ब्रुटली मारून, इतके ब्रुटली मारून ही सेक्शनां कसली नॉन बेलेबल. 4 एब्यूज, 4 चायल्ड एक्ट बीन लागल्यार लागना. ही सादी. आनी हांव नोको आमी खंय आहा तें अर्बन एरियेन सगळें आसूं आमी गोंयकार गोंयचे म्हणजे ह्या आमच्या ऑफिसरान गोंयकाराचे पण कितें मत ना काय कितें. सो हांवें चार्ज केला की ज्या ऑफिसर सीएमान डायरेक्ट सांगला कायदे कितें जातलें करतात म्हणून. तेंच्यांनी खंयच्या इंट्रस्टान जे इन्व्हेस्टिगेशन आयो आहा खंयच्या इंट्रस्टान तेंच्यांनी इतकें धांपून दवरपाचें प्रयत्न आनी खंय आनी इतकें सोड आनी कांय करप ना. जेन्ना काल हांव तेज्या घरा गेलो हांव भुरग्याच्या आनी हांव येता आसतना तो पळोवन जाल्यार पी.एस.आय फोन करून तेका सांगता ना तूं भियेनाका आमचे एफ.आय.आर बीन आहा म्हणून. हांवें फोन घेतलो दी म्हटलो म्हाजे कडेन. आनी तुजे कडेन आहा तें कित्याक तांकां कित्याक दिना तूं एफ.आय.आर. मागीर तो एफ.आय.आर घेवन येयलो. हांव म्हटलें हांव थंय घेवन येयलो म्हाका गावलो पायणी ना सेक्शनां ना न्हू आमी अरेस्ट करूं शकना. ती सेक्शनां आहा तितून पनिशमेंट ना. म्हणजेच ही जी 3 सेक्शनां आहा पनिशमेंट नासलेली लायता तूं आनी अशें जनावरांक मारिना तेज्या पेक्षा वर्स्ट मारून पनिशमेंट ना. कायद्या प्रमाणे आतां 3 सेक्शनां वयर काडल्या प्लस ऑलरेडी चायल्ड एक्ट आहा ऑलरेडी आहा. परत मार आहा त्या हिसपानी एक टायम एटेम्प्ट टू मर्डर सुद्दां जाता. इतकी हें आहा. हांगा बेश्टी धमकी दिली एटेम्प्ट टू मर्डर. बेस्ट ऑफ कोर्ट एटेम्प्ट टू मर्डर. हांगा 32 गांवां आहा. असो मारू येता भुरग्याक खंयच्या भुरग्याक हात लावन नजो. हें हात लावंक जायना. जो मस्त्यान मस्त भुरगो आहा तेका कसो हँडल करप म्हणून डीएड बीएड टिचरी घेता. एक 2 वर्साचो कोर्स आसता. ते भुरग्यांक कसो हँडल करप, भुरग्यांक कशें बदल हाडप, भुरग्यांची मस्तेपण आसोवपाक जाय थंय शिकयता न्हू. जे भुरगे मस्ते आसता तांकां कन्वर्ट करून बरें करप हें टिचरीचें काम. पूण टिचरीन कितें केलें सगळ्या भुरग्यां बरोबर कोयत्यांनी मारप काय पट्ट्यांनी मारप. आनी तुमी इमेजीन करात शर्ट आसतना पट्टी मारप आनी भितर कट पडप. त्या टिचरीन मारला न्हू तेणें 2 पट्ट्यो मारून आपल्या आंगार घेवच्यो तश्यो आनी मागीर सांगचें. जी टिचर पळय आहा तिणे पळय 32 मारल्या घाव तिणे आपल्या आंगार 2 मारून घेवचे. एक इमेजीन करात तो शर्ट घालता पळय ते बिनी कपडो जाड कपडो आसता कॉटनचो त्या मारून सुद्दां तेज्या भितर कट पडटा. आनी कसले नेचर मारला तिणे पळय. पण कोणाचें फ्रस्ट्रेशन कोणाचेर काडलां ती जाणा. आनी तिका प्रोटेक्ट करूंक आमचे आय.ओ. आनी हे सगळे ऑफिसर आहा पळय ते कशे वावुरले हें कळना. त्या खातीर हांवें चार्ज केला की न्ही हे आमचे आय.ओ. पळय आहा पुलीस स्टेशना वयले हे खंय तरी ऑफेन्स आहा वळखूंक कमी पडला. ऑफेन्स जे आहा खंय तरी कोणाक प्रोटेक्ट करून गेले.